निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइसेक आनी आरोनाक म्हणलें, हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्यापैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायेलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणे आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगे मेळोन तांचे सांगे प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितले खातालो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी 1 वर्साची. बोकड्यां वा बोकड्यां मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जिवीशी मारूंक जाय. उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचे मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाठयेक ते सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचे मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडो भाजये सवे तुमी ते खावंक जाय. हे परी तुमी ते खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाठो बांदा, पांयांक वानो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगी वेगी ते खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब हे. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनेताक जावं मनशांक जावं मनजातीक जिवीशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगत एक खुना जातलें. ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचे ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संतती थावन संतते पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमी अर्घां दिवन सेवंतावंते संस्काराचे काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेले करता. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं? चडवणेचे पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचे नांव हांव काडतलो. श्लोक. आमी अर्घां दिवन सेवंतावंते संस्काराचे काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेले करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव मोलादीक. तुजो साकर हांव तुजे साकरणेचो पूत, तुवें म्हज्यो सांकली तुटयल्याय. श्लोक. आमी अर्घां दिवन सेवंतावंते संस्काराचे काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेले करता. सर्वेस्पराक हांव अर्घां बलिदान भेटयतलो आनी ताचे नांव हांव काडतलो. सर्वेस्पराक हांवें केल्ल्यो आंगवण्यो ताचे सगळे परचे मुखार हांव पाळतलो. श्लोक. आमी अर्घां दिवन सेवंतावंते संस्काराचे काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेले करता.
सांब पावलान कोरेंत घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वासाप. जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगोन दिलां. म्हणजे सोम्या जेसून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो. देवाक अर्घां दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परे जेवण जातास ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्थ. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशी वेचे आपले वेळ घडी लागी पावली म्हूण जाण आसलो. संसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचे जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा थावन येवन देवा थंय फाटीं वेता म्हूण जेजू जाण आसलो. देखून जेवणार थावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रो सरशी आयलो. पेद्रोन ताका म्हणलें, सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रोन ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदेंकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रोन ताका म्हणलें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजें माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुय जाय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कड नात. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाण आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंगतेर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रेन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयसय. हांवें तुमकां केल्ले बरेच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्त.